जो मेरेन आरजी सारकिल्ल्यो रिजनल पार्टी लोकसभेत पावनात तो मेरेन गोयचे नॅशनल पार्ट्यांचे दलाल राजकारणी गोयचो सौदा करत रावतले। म्हादयच्या संदर्भात आरजीपीन शिटकावणी दिल्या। जाल्यार कर्नाटकान मागिल्लो एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवचो ना अशें उतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या तोंडातल्यान आयकोन दाखयात आनी गोंयकारांक आश्वासत करात। काँग्रेसीन गोयच्या मुख्यमंत्र्याकडेन मागला। एनवायरमेंट क्लियरन्स तातडीन दिवचे अशें कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्र्याकडेन मागला। उदकाचो दुकळ अशें खंय कारण सांगला। त्या उपरांत गोंयांत खवदळ जाला। गोयच्या मुख्यमंत्र्यानय अशेंच एक डेलिगेशन व्हरून कर्नाटकाक उदक दिवपा पासून ठामपणान आडावन दाखोवचे काँग्रेसीन मागला। जाल्यार काँग्रेसीचेर चढाय मारतना तांणी राजकीय दलाली बंद करची अशें आरजीपीन मागला। काल कर्नाटकचो मुख्यमंत्री वो पंतप्रधानांक मेळटा आनी एनवायरमेंट क्लियरन्स तातडीन आपणाक दिवचे कर्नाटक सरकाराक अशी तो थंय मागणी करता। ते आज सगळे फोटो तुमी आज पळय ते करता। तो कारण सांगता कितें? तो कारण सांगता ते अशें थंय उदकाचो दुश्काळ आसा कर्नाटकात। तो दुश्काळ जर ना करतले तर म्हादय खंय तांकां तेवढ्यान व्हरपाक जाय। त्या खातीर इल्लीगल काम आतां पर्यंत कर्नाटकान खूब केलें। आमच्या मुख्यमंत्र्या कडल्यान अशी अपेक्षा गोंयकार करतात की जर तेवढेंतल्यान कर्नाटकचो मुख्यमंत्री वचून पंतप्रधानाक मेळूंक शकता वचून आनी आपली मागणी मागता, आमचे गोंयचे सरकार करता कितें? आमच्या मुख्यमंत्र्यान तातडीन खरें म्हणजे सगळ्या ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरता वगैरे वगैरे घोशणा आमी फाटल्या दिसांनी आयकल्यो। आतां कितें करतात? जर एनवायरमेंट क्लियरन्स दिले भारत सरकार जर दिले तर आमची न्हंय गेली कायमची आनी फक्त म्हादय पुरतें कांय हें उरचें ना। वेस्ट फ्लोईंग ज्यो न्हंयो आसात, गोंया वाटेन ज्यो न्हंयो व्हांवतात, न्हंयो आसूं, व्हाळ आसूं, पेरेनियल आसूं किंवा पावसाळ्या पुरते जे हाका आसूं, फाल्यां कर्नाटकाक सोंपें आन्सर जातलें। हें उदक आडय आनी बुराक मार दोन त्या दोंगराक आनी ट्रान्सफर कर ते वटेन दुसरे वटेन। कारण कितें? तर पिवपाक उदक ना। खरेंच पिवपाक उदक ना काय तुमकां शेतीक जाय तें उदक? जो आज डेटा आमच्या पर्यंत येता त्या प्रमाणे हें सगळें उदक कर्नाटक सरकाराक ऊस पिकोवपाक जाय। पिवपाची प्रश्न व्हडलोसो तितलो कठीण ना। हे दाखोवन दितलो कोण सरकाराक? सो म्हणून आमची डिमांड आसा की गोव्याचो हीत सांबाळपा खातीर तातडीन एक्शन जाय। पयले दिल्लीक चलात, ऑल पार्टीज आसा डेलिगेशन व्हरात, पंतप्रधानाच्या माथ्यार बसत। डबल इंजीन सरकार तुमी म्हणटात न्हय, एकाच पक्षांत दुसरी कडेन, तर हे पयले करून दाखयात। फर्स्ट थिंग फर्स्ट की एनवायरमेंट क्लियरन्स कर्नाटकाक मेळचें ना हें आमकां अगदी ठामपणे तुमी सांगात। तशें आश्वासन पंतप्रधानाच्या तोंडांतल्यान भायर सरूं दी। म्हादय खातीर एनवायरमेंटल क्लियरन्साक घेवन आरजीपीन काँग्रेसीक सोलून काडल्या। काँग्रेसी बरोबर भाजपा सारख्या पार्ट्यांची दलाली बंद करतले जाल्यार आरजीपी सारकेल्या प्रादेशीक पार्ट्यांक प्राधान्य दिवचे पडटले अशें मनोज परबान सुचयला। सो आमचो क्लियर कट एक मेसेज काँग्रेसीक आसा की काँग्रेसीन अमित पाटकरान तो प्रेजिडंट आसा, युरी आलेमो आसा आनी बाकीचे एमएलएज आसा आनी बाकीचे तांचे जी कमिटी मेंबर्स आसा, हे सगळ्यांनी कर्नाटका ट्रीप करपाची। सिद्धरामय्यांक सांगपाचें की तुमी जर म्हादय आमची व्हरता आनी तुमी जर तेका लागून बजेट एलोकेट करून हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक सरता तुमी आनी शकतात जाल्यार आमी हांगांतल्यान पार्टीच्यान रिजायन जाता म्हणून तुमी प्रूव करपाचें की तुमकां गोंयकार गोंय पयलीं, म्हादय पयलीं काय तुमकां तुमची पार्टी पयली आहा ती। तुमी पार्टेक लॉयल रावतले की ह्या गोंयच्या जमनीक, ह्या गोंयच्या भुयेक आनी गोंयच्या आमची जी आवय आसा म्हादयक तेका तुमी लॉयल रावतले हे प्रूव करपाचो टायम येयल्लो आसा। तुमचे जर कापास्ताद आसा हे कापास्ताद तुमी करून दाखया। गोंय रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो जो मुवमेंट आसा हे म्हादयचे आसा। आतां आमचें इलेक्शन कॅम्पेन आसा, ह्या टायमाचेर आमी लोकांक दाखोवन दितले की हे काँग्रेस बीजेपी कशें एकठांय आसा आनी लोकांचे जे हाल जाता उदकाचे ते कशें सॉल्व जावपाक शकता। एकूच पर्याय आहा, जो पर्यंत आमी रिजनल पार्टी आमची आरजी आसा ती निवडून हाडिना, जो मेरेन आमी आरजीचे एमएलए नाजाल्यार खासदार हे पार्लिमेंटान नाजाल्यार एसेंब्लीन पावयना, आरजीचो सरकार घडयना, तो मेरेन हे नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीज गोंयची दलाली करीत रावतले, गोंयचो सौदा करीत रावतलो। सो गोंयकारांनी विचार करपाक जाय। आनी हेकाच लागून आमी सदांच म्हणटा, हेकाच लागून आमकां रिजनल पक्ष जाय, रिजनल पार्टी जाय आनी गोंय राखपाक लागून, गोंयचो जो आयडेंटिटी राखपाक लागून। नाल्यार वयर वयतले आनी अशीच सेटिंगां करतले, अशेंच गठबंधनां करतले आनी गोंयाक विकून उडयतले।
गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आनी सानिका नागवेकार.